सांतिनेज चर्ची कडेन रस्तो खोळून दवरिल्ल्यान सर्वसामान्य लोकांक त्रास जातात। ते भायर सिवरेजीच्या कामाक लागून हळशिकावणे रस्त्यार सोडला। घाणयाऱ्या वासाक लागून ह्या रस्त्यावेल्यान यो वच करप्यांक नाक दामून वचचें पडटा। घाणयाऱ्या उदकाक लागून गटारां लेगीत तुंबून उरल्यात। ताका लागून गटारांनी जळारां पोसपाक लागल्यात। ते भायर वासाक लागून रस्त्या कुशीक घरां आशिल्ल्यांक सामकेच नाकापुरो जाला। वासाक लागून लोक सामके पिळ्ळ्यात। पळयात थळावो नागरीक आनी दुकानदारांचे म्हणणे। असं म्हणतात रातची सगळी जळाली आणि उचका सगळी निर्जम पडा माहिती आणि सगळी धूळ घरान येता। दिसात 500 रुपये घरान मारची पडटा घरान कितले जळारी जाता, वास घाण मारता आनी सगळें वयर येता। सगळें वचपाक तें जाता। तुम्ही सरकाराक कितें सांगूंक सोदता ह्या कामा बद्दल? हें काम बेगीन करपाचें ना, हें करात काम बेगीन करून घे। आतां दवरचें करून दवरला आतां 15 दीस जाले, 100 करून दवरला आनी तें आतां उदक भरला थंय। आतां पावसान सुद्दां बरें आसल्यान हांगा उदक इतलें झडीक येता आनी हें आतां चॉक जालें न्ही, तें सबंद म्हाका लोकांच्या घरांनी उदक वयतली। तेजे घाटीच्या घरान तर वयताच पावसान शेजाऱ्याक आहा तें म्हळ्यार तेणें बेगीन करपाचें जाता तितलें। लोकांक कितले त्रास जातले हांगा आमकां। एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है, दूसरा मेंटेन नहीं हो रहा। ये सारी रोड जगह जगह गड्ढे लगे हुए हैं, काम होता नहीं है, गड्ढे खोद के चले जाते हैं, बाद में 10-10 दिन आते नहीं हैं। एक गड्ढा खोदे हुए 1 महीना हो गया, अभी तक कोई आदमी नहीं आया उसको भरने के लिए। तो एक तो कस्टमर को बहुत तकलीफ होती है पार्किंग के लिए। लीकेज का पानी पहले लीक हो रहा था, अभी सब जो नया गड्ढा खोदा उसमें जा रहा है। एक तो मच्छर पैदा होता, बीमारी पैदा होगी। तो आप सरकार से क्या गुजारिश करें? कर सकते जल्दी से जल्दी काम ख़त्म करें ताकि पब्लिक को कोई डिफ़िकल्टी ना आए।